विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले मोगाचे वीक्षकांक नमस्कार करता। हांव चेतना नायक। आजी आमगेले अभिरुची ह्या संदर्शनाच्या उपाख्यानांतू आमगेल संगात कारकळाचे भुवनेंद्र शालाचे शिक्षकी आणि यक्षगान मंडळीन ते सेव करता। पुस्तक बरोच एक प्रवृत्ती आशिले, चित्रकला, रंगोली सोडोचे अशी वेगवेगळे क्षेत्रांतू अपार आसक्ती आशिले, अपार अभिरुची आशिले एक आमगेल सोयरे सीमा कामत। सीमा टीचर आयचे अभिरुची ह्या एक संदर्शनाक नमस्कार करता आणि मोगाचे स्वागत करता। धन्यवाद। आता आमगेल सोयरे आमगेल अभिरुची ह्या संदर्शनाचे एक सोयरे जावनु आणि टीचर जावनु पुरा जनाले मोगाचे टीचर जावनचे सीमा टीचर हंगेल एक सान किರು ಪರಿಚಯ आमगेल वीक्षकांक कोण दिवचा किच पावता। ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಾರಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವನು ಸಾವಕೆಲ್ಲ 100ಕ್ಕೆ ಚರ್ಡ್ ವೇದಿಕೆಂತೂ ನಿರೂಪಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾವನು आणि ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಪಾಠ ಬೋಧನ ಕೋರ್ನು ಬೊಂಬೆ ದಡ್ಕ ಸಂಘ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹುಮಾನೆ ಮೆಳ್ಳೆಲಸು ಗೈಡ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವನು ಚಟುವಟಿಕ आणि ಸಂಗೀತ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಾಂತೈ ನಾವ್ ಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳಾचे ಜೆಸಿರೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವನೈ ಸಾವಕೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವೆನು ನೇಸರ ಗಜ್ಬಜ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿ ಆ ಕಾಲ ಒಂದಿತ್ತು ಅಶಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಕೊಂಕಣಿಂತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲಲೆ ಏಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹಂಗಲ್ ಜಾವನಸ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಾಚೆ ವೇದಿಕೆಂತೂ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಕೋರ್ನು ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ವೇದಿಕೆಂತೂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂತೆ ಭಾಗ ಗೆತ್ಲ ಹನ್ನಿ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಗಣಪತಿ ಲೇಖ ಚಿತ್ರಾಕ 8.5 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಹಂಕ ಮೆಳ್ಳೆಲಸ್ ಹಂಕ ಪವಿಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಳರಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ह्या प्रशस्तीके हन्नी भाजन जल्लेला साथी परतूनु ह्या अभिरुची ह्या संदर्शन कार्यक्रमाक स्वागत करता टीचर। नमस्कार। आता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः म्हणतात तशी तुम्ही एक शिक्षक वृत्ती कोरनासात तशी तुमगेल एक बाल्य कशी असेल ह्या एक शिक्षकी जौका म्हणजे आसक्ती बाल्यांतू असेल की? प्रथमतः सगळ्यांके नमस्कार। बाल्य म्हणून म्हणलेलं पुऱ्या जनाल जीवन ಅಂತೂ एक मस्त सुंदर जलल एक हंत जो एक घट्ट म्हणून सांगू येतं। बाल्य आमगेल पुरा म्हणून म्हणल्यारी एक साधारण 80-90च्या दशकांतू मिगेल म्हणून कोण कोण एक बाल्य व्यतीत केलागी तांगेल पुऱ्या जनाल बाल्य मस्त चंद जावन आशिल्लें म्हणून हांव लेखता। तेदन आमकां प्रकृती संगात एक मस्त समय व्यतीत करचे मेळटा आशिल्लें त्या मात्र न्ही चढावत 99% आमगेल कालांत सकड कन्नड मीडियम अंतू सरकारी स्कूलान शिकिलेची चरडू सो आमकां तसले एक तेदन सिलेबस जायतं पाठ जायतं त्या एक लिमिटेड आशिल्ले तशें जावन एक स्कूल म्हणून म्हणल्यार आमकां केन्नाय प्रेशर म्हणून जल्लेलें ना। स्कूला दुखून येवचें कशें की 5 मिनिटार आमगे स्लेटार बरोच की होमवर्क पुरो जातालें। ताजे नंतर आमगेल घरची चरडू म्हणल्यार मिगेल अक्का मिगेल भाव तशीच आमगेल वाठारांनी मस्त चेडूंक बरें आसता आशिल्लें खेळचे प्रकृती वटू मेळची तसल पुरो मस्ती आशिल्लें। आणि त्या कालार तुमकां गोत्त आशिल्लें म्हणजे मोबायल जायतं टीव्ही जायतं टीव्ही कैगी वाठारांतू एक दोग जाण घरकड ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही आसता आशिल्लो सो टीव्हीच पुरो तसल कसं नाही हें नाशिल्लें पळोवचें कैगी एक सिरियल रामायण की महाभारत की तशी पळोवची आशिल्ली शिवाय सो केन्नाय आमकां एक उडक आसचें तसलें खंडिताची बाल्य तशीच मिगे ल्हान लक्ष्मण बाळिका म्हणून त्यांनी तालुका ऑफिसान तो काम आशिल्लें तशें आमकां 2-3 वर्साक विंगविंगड गांवांत ट्रान्सफर जाता आशिल्लें सो हांव बेळतंगडीन ते शिकिल्लो आसा तशीच कारकळान ते शिकिल्लो आसा सो कुंदापूर अशें पुरो आमकां विंगविंगड गांवांत ट्रान्सफर जाल्लेलें आशिल्लें सो काही हांव चमकल्या की ते पुऱ्या कडेन हांव मस्त एक खुशेरी एक बाल्य आमगेलें हें केलेलें आसा। मात्र नाही आता तुम्ही म्हणलेलं कसं म्हणलं टीचर जेवच्या का म्हाका कशी एक आसक्ती सो बाल्य म्हणून म्हणल्यार तुमकां गोत्त अशें पुरो सन्न आसतना आमकां हें कसं म्हणल्यार आमगेले एक स्कूल म्हणून म्हणल्यार जो टीचर म्हणून म्हणल्यार आमकां दोन्ही अम्मा आशिल्ली म्हणकेची म्हणून म्हणल्यार तांणी
तितलं आमगे एक मोगांतू आमगे हक्का पाठ असच्या पुरो पठ्येतर चटुवटिके असच्या पुरो प्रत्येक सपोर्ट दिताले. सो त्यांनी केद्दा नमगे लायक नोट्स गी पुरा करेक्शन करताल म्हाका केन्ना दिसता हो टीचर जाल्यार गम्मत लायक करेक्शन पुरा कोरेता जो राईट 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 घालता वचे ते एक पुरा जनल बाल्य असताना की हो टीचर जाऊ का म्हणून तशीच वतर आपले जीवन पियूंतू राम भट म्हणून एक सर आशिल्लो कन्नड प्राध्यापक. सो त्यांनी एक एक्सप्लेन करचे कवन जायत काव्य जायत गद्य पद्य ते पूरा आमी कितले आमी ताका एक आकर्षक जाल्ले म्हणल्यार आम्ही प्रति दीस म्हळ्यार दनपार मागीर सेकंड पिरियड राखून बेशे राम भट सर केद्दान येता तागेले पाठ ऐकूचे म्हणून हांव मात न्ही पुरा जनांनी तेदन म्हाका एक मनार दिशिल्लो आसा की हो टीचिंग जो टीचर म्हळ्यार कितले एक रेस्पेक्ट जो कितले एक चेडू एक इश्ट पावतांची टीचर्स म्हणल्यार सो टीचर जावं का म्हणून म्हाका प्रेरण मेळ्ळेलें राम भट सरा निमित्त. आनी ताजे नंतर म्हाका 79% मेळ्ळे मिगेल पियूंचे लायक मार्क्स म्हळ्यार 4th रँक येयली हांव कॉलेजांतू. सो ताजे नंतर हांव TCH करून B.Ed पुरो करून म्हळ्यार टीचिंग कॅरियर जो टीचिंग प्रोफेशना चमकली. हिंदीन ते एक प्रावीण्य त्या परीक्षेन ते तुम्ही केलेलं असत. वय हिंदीन तुची म्हळ्यार हिंदी केल्यार कसं एक मुखारी उपयोग असं हिंदी प्रावीण्य केल्यार हिंदी म्हणल्यार मिगेल ते वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट. सो हिंदी प्रवीण म्हणून हांव केला त्या कसं म्हळ्यार आवत हायस्कूल जायत कॉलेज जायत थंय हांव टीच कोलेत जाल्यार हांव खंय प्रायमरी म्हळ्यार आमी खंयची सब्जेक्टाक रेडी जावन आसका प्रायमरी म्हळ्यार ह्याच सब्जेक्ट म्हणून कसं ना जाल्यार आतां हिंदी टीचर जावन आसा. सो चेडूवांक जो तितले विंगड ऍक्टिव्हिटी करी सुचेगी जो हिंदीन तो चेडूवांक ಸ್ವಲ್ಪ मुखार हाडचे तांगेले कवन जावेत जो काणी बरोवचे जायत तांकां एक ಸ್ವಲ್ಪ एक चड एक तांकां प्रोत्साह दिवचे हिंदीन साध्य जाता म्हणून हांव हिंदी प्रवीण केलं. काय म्हळ्यार खंयचे एक ट्रान्सलेशन अशा पुरो वय त्या मात्र हांव हिंदीन एक बुक बरयला असं तुम्ही मेन्शन केलेलं असं चिराग म्हणून. सो हिंदी म्हाका बरी वाजूच मात न्ही हांव एक बरो का म्हणून तांते एक बुक बरयला असं. आणि ह्या मात्र नाही यक्षगानांत तुम्ही पात्र घालेलं एक कृष्ण रुक्मिणी प्रमिळे ह्या पात्र कोरनु ताजे अनुभव आणि त्या एक यक्षगान मंडळीन ते आसा ती वय हाजे विचार सांगेत की वय खंडित. फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेले एक भजना मंडळी आसा पद्मावती महिला भजना मंडळी म्हणून कारकळारी. सो हांव त्या भजना मंडळीन तू आशिल्ली आतांय आसा आमगेले सुमार एक 10 वर्ष चलते मंडळी. सो तांतू मस्त जन ऍक्टिव्ह मेंबर्स आसांची. सो तांगेल निमित्त म्हळ्यार त्याची एक मंडळी राशिल्ले कारण तांणी म्हणालेंची म्हळ्यार एक प्लेस तो जयंती नगर म्हणून एक प्लेस ते एक यक्षगान स्टार्ट करता आसा की बायल मनशाल खातीर आमी वचाव्या म्हणून. सो म्हाका एक वेळ जाल्ले पाया घंटी की जो एक मिड एजांतू ते एक जॉईन जावचे जो आमकां जत्तगी नागी म्हणून मनशे की आयले बट पुरा जनांक उमेद आशिल्ले. सो हांव जॉईन जाल्ली मात्र न्ही सरांनी म्हाका प्रति वेळा हे करता न्ही लायक पार्ट दिलेलो आसा मस्त म्हाका तांतू खुशी मेळलेलो आसा. तशी कृष्ण जायत तशीची रुक्मिणी प्रमिळे पुरो एक चॅलेंजिंग रोल म्हाका सरान दिलेलो आसा. मिगेल एक यथानुशक्ती हांव ते केलेलो. आणि देवळांतू 50 चड रंगोली सोडोवचे एक केलेलं आसा. ह्या रंगोली सोडोवची एक आसक्ती आणि खंयची एक रंगोली मस्त खुशी जाल्ला देवालांनी पुरा मस्त केलेलं आसा. हे हांव क्रेडिट खंडितची आमगेले पडू तिरुपती कारकळारी प्रति वर्ष विश्वरूप दर्शन म्हणून जाता वर्सा एक वेळा त्या गोतश्चपूर सगळ्यांक देवळा सुत्ता एक साधारण एक 40-50 रंगोली पुरा जनांना एक येऊन सेवा रुपार एक केलेले करतांची. सो ते हांव एक सुमार एक 7-8 वर्सां पुढे पुरा देवळा सुद्धा रंगोली असे काही म्हणताना पण हांव एक ट्राय करूया म्हणून थंय म्हाका रंगोलीची कसं ह्या विषय गोतना. सो फ्री हँड रंगोली ह्या सांप्रदायिक नाही फ्री हँड रंगोली पळया म्हणून स्टार्ट केलें कसं की म्हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ ड्रॉइंग एक ಸ್ವಲ್ಪ टच आशिल्लें ताजे निमित्त जल्ली गी म्हणून. सो ते ड्रॉइंग कसं म्हणून फस्ट फुल्लाचे विंगड रंग भरताची. सो त्या खुशी जालें ताजे नंतर कसं एक विषय एक मस्त म्हाका मोटिवेशन जालें रंगोली स्पेशली कसं म्हणून कोरोना टायमार तुमकां तशें म्हण घरकडे आशिल्लें कसं विंगड काम ना रांदप पुरो जाता तरी टीव्ही पळयत कितले पळयत जावं मोबायल. सो विंगड हांव पळय एक रंगोली एक ट्राय करूया म्हणून फर्स्ट टाइम मिगेल भावाले एक तोंडा एक रंगोली हांव घाल्ले
बट ते म्हाका भारी खुश जालें म्हळ्यार आशिल्ली मणकेची परफेक्ट आयले म्हाका मात्र न्ही कोण कोणते पळय गो सीमा जाव येता तशी येता असं म्हण तू ताजे नंतर हांव विलास नायकाल एक 2-3 व्हिडिओ पळयले तशी ते एक परफेक्ट कोर येता तू म्हण सो तांगेल पळयताची मागीर एक आमगेले स्काउट गायडाचे डिस्ट्रिक्ट कमिशनर आसा ज्योती जे पै म्हणून तिगेल रंगोली घाले अनंत नागाल रंगोली घाले ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ म्हाका रंगोली घालच्या पयले तोंडाचे सो त्या पर संध्या पै इलासच्या पुरो तरंगाचे संपादक सो अशी घालता घालताची युबी राजलक्ष्मी त्यांनी साहित्य परिषदाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ल्यांची आमगेल साहित्य संमेलन अध्यक्ष जावन आशिल्ले तांगेल एक हांव रंगोली सोडवयला आसा सो ह्या जत्तरी देवळा सुत्ता जायत विश्वरूप दर्शना घालता येयली ताजे नंतर कैलाजे महालिंगेश्वर टेंपल म्हणून आसा सो थंय वर्स शिवरात्री रंगोली घालता तशीच वेणुगोपाल देवस्थानांतू कृष्णाल रंगोली घालता ते घालता 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 सुमार 50 पशी चड हांव रंगोली घालेलो आसा मस्त तृप्ती दिलेलो आसा तशीच लास्ट इयर हांव कटिलू दुर्गा परमेश्वरीला एक रंगोली घालेलो आसा मस्त एक पुरा जनांनी एक एप्रिशिएट करून भारी लायक जाला म्हणून म्हणलेलो सो ते म्हाका मस्त खुशी दिला म्हळ्यार आम्ही खंयचे असल्यार एक प्रयत्न करतर वय 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 देव मनशाक एक उदाहरण ऐकताना कळता पण अशी एक हव्यास असेल आम्ही करतोच वय ते ख्याती अत्यंत एक नाव खुशी असता मागीर एक आसक्ती असल्यार कसं नाही कोर येत म्हळ्यार आता चेडवांक शिक्षणांत आसक्ती हाडची खातीर तुम्ही कोरोना समयार एक ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆ ಆಟ कोरनु तांका एक पाठ शिकयले ह्या एक कशी एक आलोचन आयले आणि नाही म्हाका रान दुखून कशी म्हणल्यार पट्ट्यान तसं म्हणल्यार एक 70-80% तितलेची जाल्यार पट्टे तर म्हाका सान दुखून इश्ट सो आमी सಣ್ಣ आसतना म्हाका आनीक एवढं आसा 50 क्लास दिसका एक स्टूल पुरा आसतलो ताका एक 4 दिकान ते पर्द घालून भितर दुखून बॉम्बे अशी खेळूचे आमगेल गरकट कसं असं आणि मागशी दुखून वॉइस दिवचे सो ते पुरे टीव्हीन पुरे येत आशिल्ले आमी तेच पळोवन प्रयत्न करता आशिल्ले आमगेले हांव म्हणल्यार म्हणके आमगेले वाठारा भरपूर चेडूं पुरो आशिल्ले सो ते पुरो हांव करता आशिल्ले म्हाका नाही ते एक खुशी जावची ते एक ऍक्टिव्हिटी सो हांव म्हणल्यार म्हणके कसं म्हणल्यार कोरोना टायमार मस्त पुरा प्रयत्न केलेलो आसा सो तुमकां तशें म्हणके आमकां टिचींग तशीच चेडवांक गरकडेची बसून आमी टीच करचे आशिल्ले जाल्यार चेडवांक ಕೆಲವು ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ आशिल्ले मागीर तांगेल काम करता आशिल्ले तशी पुरो आशिल्ली बट चेडवांक एक कसं एक आसक्तीकर जावका तांगेल एक अटेन्शन आमी ह्या कोरका म्हणून म्हणजे खातीर पळय ह्या पडी ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆ एक हे ट्राय करूया म्हणून घरा टॅरिसावेर वचून हांव मात्र न्ही मिगेल बामणान जायत तशी मिगेल चेल्ल्यान जायत आमी पुराय जनान सेरून एक हाजे फ्रिजाचे एक कसं रट्टा बॉक्स कसं मेळटा सो त्या पूर एक ಸ್ವಲ್ಪ ह्या रिपेरी पर कोरनु ತಂತು एक विंगड बॉम्बे पुर अंगलेच कसं पुर ओल्ड इतंत बॉम्बे कोनु ताका दोळ तोंड पुर सोडवून तशीची ಕೆಲವು एक ऐतिहासिक म्हणून म्हळ्यार कॅरेक्टर आशिल्ले कडे ताका लायक झरयेचे ओल्ड जल्ल तसं अंगले ते पट्टीशी बसून रायाल रेशी रूप दिवन राणील रूप दिवन ते केलेलं आसा तशीच विंगड एक काणी यावे केलेलं आसा सो त्या वेळाकची बॉम्बे तडका तांगेले एक कोरोना टायमांतू तांणी एक हे केले कसं म्हळ्यार ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆ आट हांव करचेक ते येवचेक समजलं पेपरांत एक हे केलेले प्राइज आसा एक व्हिडिओ पेटोवका म्हणून सो मस्त एंट्री येयले पळय हांव मिगेले केल्लेले आसना म्हणून हांव पेटयले सो तांते म्हाका एक प्रोत्साहक बहुमान मेळ्ळेलो आसा ताजे नंतर आमी स्काउट अँड गायड त्या चेडवांक घेवन हांव स्कुलांत एक 15 मिनिट्स हे केलेलो आसा ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆ आट सो त्या वेळी एक ಖುಷಿ ದಿಲ್ಲ ಇತ मला ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಿಂಗಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಶಿ ताजोट केलो पप्पेट हाताने अर्थ हाव आमगेले टीचर्स डे आशिल्लो सो चेडवान केन्ना डिमांड करचे टीचर्सांनी कसं कोरका डान्स जायत पद जायत म्हणून सो ह्या पटी पपेट शो कोरया म्हणून हाताक हे घालून घेवन एक करडी अशी आशिल्ले सो ते घालून घेवन त्या म्हणून म्हळ्यार ताजे एक्सप्रेशन येवका आमी उलोवका जाल्यार त्या उल्लेल म्हणके दिसका आमी उलोवका बट आमगेल तोंड ओपन जायनाशी त्या उल्लेय बरें दिसका सो हांव ते केल्यार एक व्हिडिओ पुरो पळयले पळय ट्राय करूया म्हणून ते केले हाय ಓಕೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ
ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ನೋಡು, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಾ. ಕಂಡ್ರಾ? ಆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು. ಯಾರವರು? ಅಕ್ಕಳು, ಅಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳು, ಅಕ್ಕಳು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವೂ ಇದೆ, ಈ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಅವನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಪುಟ? ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು. ಕರಡಿ ಅಣ್ಣ, ಕರಡಿ ಅಣ್ಣ, ಕರಡಿ ಅಣ್ಣ, ಕರಡಿ ಅಣ್ಣ, ಕರಡಿ ಅಣ್ಣ, ಕರಡಿ ಅಣ್ಣ, ಕರಡಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಮಾರೆ ನೀನು ಕರಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕರಡಿ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಮಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾ ಮಾ ಹೇಳು, ಮಾ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾ ಹೇಳು. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾನಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳು. ಅಕ್ಕಳು, 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 ಮಕ್ಕಳು, ಅಕ್ಕಳು, ಅಕ್ಕಳು. ಹಾ, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳು. ಮತ್ತು, ಮತ್ತು, ಅತ್ತು, ಅತ್ತು, ಅತ್ತು. ಹಾ, ಸರಿ. ಖುಷಿ ಜಲ ಒಟ್ಟು ಕಸಂಬಳರಿ ಕಸಗೆ ಸಣ್ಣ ಚರಡು ನಾವು ಹಾವಶಿ ಕಸಂಬಳ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತು ಅಸಲ್ ಪುರ ಕಸಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಯಾಕರ್ತಾನ ಸಣ್ಣ ಚರಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಮ. ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮೀ ತಂಕ ಸಿಕ್ಕೋಚಾಕೈ ಹಾ ತಗಲು ಗೊಂಬೆ ಮೂಲಕ ತಂಕ ಸಿಕ್ಕೋಚಾಕೈ ಕಸನೇಕ ಮಸ್ತೇಕ चांग आसक्ती तांगला ಅಂತ ಪೊಳೋಚ ಮೇಳ नाही त्या एंटायरली डिफरंट बोर्डारी या करतसल या कसं म्हण म्हणलं बोर्डारी कसं शिकवायची ते बरी आमगेल मात्र येता तगलुगोम्या स्कूल अंतू कसं केलंगी त्या चरडुवांक सेर्सून हा त्यांनी वय 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 तांके कॅरेक्टर दिले आणि त्या कशी कशी कोर का म्हणून म्हणून तांग गाईड केलं आणि तांग त्या नांचोचे वयर दुगून थ्रेड घेऊन त्या मागचे दुगून स्क्रीन पर घालून भारी एक मेमोरेबल एक टाइम जल्ला मात्र मस्त आणि त्या लाईक म्हणून म्हणलेलं तांक मला चरडवानी भागी घेताना वरीक एक एक ज्ञान मिळणं एक खुशेर तांक उर्ग असणार आणि सಣ್ಣ चरडुवांक मी कसं केलं रे म्हणलं म्हणकेची प्रायमरी चरडुवांक तर मस्त एक इंटरेस्टर भाग घेतांची मागीर मागीर त्या इंटरेस्ट असा ना तांगेल विंग विंगडका यावत्ता तांग तांगेले अभिरुची प्रकार बट सಣ್ಣ असताना खंडिताच्यानी आम्ही कसं म्हणता की ते खुशेर त्यांनी भाग घेतांची आणि बरोच एक प्रवृत्ती अस एक आसक्ती अस तशी आ कोंकणींतू बरेलेले गजबज नाव ऐकतानाच खुशी जाता अंतू कसं नमी पळोवचा मेळटा हे पुस्तकांतू गजबज या म्हणून म्हणलं रे ಸರ್ಶಿ ಬರ್ಷಿ ಕಾಣಿ म्हणून ಗಜಬಜೇರಿ ಪೂರ ನಮ್ನೆ ರಂದೆ ಕಾಯಿ ಧರ್ಬೇಡ ते ಕೆಲವು ತಂತು ಯಾವೇ घालतांचे आम्ही पंपकिन घालतां ते ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ असता आणि कसगी तंडले घालतां ते ಸ್ವಲ್ಪ चोगरू असता तशी विंग विंग टेस्ट असता तशीची गजबज म्हणून म्हळ्यार बुक तांतू सुख असं दुःख असं हास्य असं तशीची विंग विंगड आमगेल भावनेची एक काणीची बुक कसं म्हणटा त्याची गजबज आणि हे एक संदर्भारी आम्ही हाव स्पेशली आमगेले जया टीचर म्हणून आमगेले स्कुलांतू कोंकणी थर्ड लँग्वेज जावन आम्ही शिकयता चेडवांक त्यांनी ऑप्ट करूं इधर हिंदी और कोंकणी सो आमगे स्कुलांतू जया टीचर म्हणून आशिल्ली सो जया टीचर हांगाची विश्व कोंकणी केंद्रा थ्रू तांकां एक कोंकणी टीचर जावन तांणी सिलेक्ट केलं कसले सो हांव थंय कन्नडांत म्हळ्यार उदयवाणी विजय कर्नाटक तांचे कडेन हांव बरोवन मिगेल काणी कवन त्या पेटयत आशिल्ली तेन्ना तीन म्हाका म्हणलें तूं कोंकणी रे बरोवचें स्टार्ट कर ना हांव तशी कोडियाल खबर सरस्वती प्रभा आनी तो पूर मिगेले आर्टिकल येवचे स्टार्ट जाले सो ग्रॅज्युअली ते पूर ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು गजबजे म्हणून एक बुक बरोवचें साध्य जालें आणि चरडुवांक मस्त एक स्पर्धे असता प्रतिभा कारंजी अशा पुरो गीत गायन ತಂತೆ तांक एक सन्न चरडुवांक ते आसक्ती पळोवन तांकां शिकोवचें मस्त मुख्य शिकयतना ते जबाबदार कशी असता आणि त्यांनी मस्त आसक्तीयुत जावन तंतू मेळटा त्या एक जबाबदारी कशी असता तयारी त्या म्हणून मात्र न्ही खंयचे विशय आसचे पुरो हांव म्हणल्यार म्हणके चेडू आमी कसं शिकयता पळय तांणी चंद कोणें शिकतांची मागीर त्या एक समयांत प्रायमरी लायफार तांगेले एक आसक्ती मस्त असता आणि म्हाका कसं म्हणल्यार संगीतार मस्त इंट्रस्ट आसा हांव कर्नाटकी संगीत 5 वर्स शिकिल्लें आसा तशीची प्रतिभा कारंजींतू सिंगिंग कॉम्पिटिशन म्हणून असताना चेडुवांक फुल्ल कसं म्हणल्यार प्रॅक्टीस मेक्स परफेक्ट फुल्ल दिताशी तांणी म्हणल्यार ಕೆಲವು ಚರಡುನ್ ಚಂದ म्हणटाले आसा ಕೆಲವು ಹದ म्हणटाले आसा बट ಒಟ್ಟು म्हण येताना हांगा स्कुलांतू मात दिवचें न्ही हांव घरकडे आपयत आशिल्लें चेडुवांक इतान म्हळ्यार ते प्रॅक्टीस पावन म्हाका कसं म्हळ्यार
दिप तरी बेस्ट दिवका 100% दिवका आणि एक प्राइज मेळची लेवलारी चेडवान या कोर काय म्हणून हांव दिलेलं आसा आनी चेडवांनी लायक करून ते हें केलेलं आसा. सो मेमोरेबल म्हणून म्हणल्यार आमगेल्या स्काउट अँड गायडांतू स्टेट लेवल गीत गायना म्हणून ताका पूरा आमगेले कर्नाटकार कितले डिस्ट्रिक्ट आसा तितले डिस्ट्रिक्टा देखून एक टीम येता सिलेक्टेड. सो तांतू आमी एक फर्स्ट प्राइज घेतिले ते केन्नाय मेमोरेबल. सो तांतू निमित्त आमगेले स्कुलाक मस्त एक रिकग्निशनय मेळलेलं आसा. हा टीचर आता तुम्ही उलयतना म्हळेलेची 5 वर्ष तुम्ही संगीत शिकले ते म्हणून हे शास्त्रीय संगीत शिकून आता चेडवांक कसं एक शिकोवची एक व्यवस्था केलेलं की स्कूलांतनी स्कूलांतू हांव फर्स्ट स्टँडर्ड टू 7th स्टँडर्ड 2 वर्सां पुढे प्रति एक क्लासाक वचून चेडवांक तांगे लेवल म्हणजे शिशुगीते देशभक्ती गीते तशी नाडगीते असल पुरा हांव शिकयलं आसा. मात्र न्ही संगीतांतू हांवय आमगे स्काउट अँड गायडांत बरी चेडवां मात्र न्ही आमकां एक कॉम्पिटिशन आसता टीचर्सांक. सो तांतूय हांव उडपी डिस्ट्रिक्टा फर्स्ट येवन राज्य मट्टा चमकलेलं आसा. ते तितले मात्र न्ही आनीतले हांव तांतू मुखार वचका म्हणून एक ऑनलाईन सुगम संगीत क्लासय हांव करत आशिल्लें. आतां एक सद्या ते 3-4 महिने दुखून हांव आतां ड्रॉप केला. नेक्स्ट जून दुखून स्टार्ट करूया म्हणून. सो त्या कशी म्हणून म्हणल्यार हांव म्हणलेलें तांतू कसं एक फीज आसली सुमार एक 20 आशिल्ल्यांची विद्यार्थी. सो म्हणलेलें कसं फीज आसली ते हांव कसं म्हणून म्हणल्यार गव्हर्मेंट स्कुला चेडूं इतान म्हणल्यार म्हाका केन्नाय एक हांव शिकिल्लें गव्हर्मेंट स्कुलांत. सो ते एक तशीच गव्हर्मेंट स्कुलाक हांव वचून एक 2 स्कुला वचून तांकां एक कलिकोपकरण तांकां देखून कसं एक फीज म्हणलेलें आसलें चेडवांक एक दिलेलं आसा. ते एक भारी म्हाका संतृप्ती दिलेलं आसा. ऐकताना खुशी जाता म्हळ्यार मस्त दुर्बळ चेडू आसक्ती आशिल्ले जाल्यार ताका कसं घेवच्याक साध्य जायना चेडवाल ते दितात तांकां जाल्यार तांतू एक तृप्ती जो ते खुशी विंगड सो ते म्हणलेलं आसा. आणि खंयचे तुम्ही एक पात्र अभिनय केलेले एक राज्य मट्टावरन पाविल्ले आसा. एक 3 वर्सां पुढे आमगेले कारकळा दुकुनूची जगदीश पै म्हणून त्यांनी एक कोंकणी साहित्य परिषदाचे त्यांनी अध्यक्ष जावन आशिल्लींची. सो तांगेले टायमार रुप्याळो महोत्सव जावन आशिल्लो कोंकणी हाजे. सो तेदना आमकां कारकळाची जाल्ले कारण त्यांनी म्हाका एक अवकाश दिलेलो. सो ह्या एक संदर्भार हांव तांकां तांगेले उडगास करता. सो तेदना हांव राज्य मट्टाचे वेदिकेर मंथरेले विजय म्हणून सो ते एक पात्र अभिनय केलेलो आसा. तो मंथरे आनी कैकेयी बी गेले. हाजे पयशी फुडें हांव आमगेले स्कूल डेजा टायमार SLC आसचे पुरो तशीच 2nd PU आसचे पुरो राणी अब्बकाल तांतूय म्हाका तिगेले एक पात्र अभिनय केलेलो आशिल्लें. सो तांतूय म्हाका एक स्टेट लेवला वच्चे एक अवकाश आशिल्ले. सो म्हाका केन्नाय तेवय एक इंट्रस्ट आशिल्लें एक पात्र अभिनय कोरका म्हणून. सो तशीच म्हाका एक अवकाश एक आयले सरान म्हणल्या म्हणकेच हांव जायत म्हणून ते केलेलें आशिल्लें. भारी एक खुशी आसा. कोंकणींत कोंकणींत वय वय आणि गायडर ट्रेनिंग तुम्ही केलेलं वय ह्या गायडर ट्रेनिंग म्हळ्यार कसं आणि हे चेडवांनी केल्यार तांकां कसं एक उपयोग आसा मुखार भविष्यांत. लायक क्वेश्चन म्हणटा इथे म्हणल्यार मस्त जन गोतना हे आमगेले गायडर ट्रेनिंग म्हणल्यार तांतू मस्त हे आसता बेसिक एडवान्स हिमालयन वूड बॅच तशी विंगड ट्रेनिंग आसा. सो हांव बेसिक केलेलं आसा. या एक वार आमी अलेऊर प्रगती नगरा म्हणून आसा ते आसून आमी एक ट्रेनिंग कोरका जालेलं. आनी हांत दुखून कसं म्हळ्यार चेडवांक आमी एक फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां एक लायफ स्किल विंगड नमनेचे लायक तांकां एक विंगड नॉट्स घालचे गंटू घालूंक म्हणटा सांज ते तांणी शिकतांची फर्स्ट एड कोणाक कसं हे जाल्यार त्या वेळाक कसं फर्स्ट एड कोरका म्हणून त्या चेडवांक कळटा. मात्र न्ही एक नायकत्व गुण आसचे पुरो शिस्तू संयम आनी विंगड एक ಹೊಂದಾಣಿಕೆ म्हणून कसं म्हणटांची ते पूरा नमने मौल्य तांणी शिकतांची. ಒಟ್ಟು मंचेल्यार तांकां प्रपंचाक तुम्ही खंयची मूल्य व्हरून घाल्यार तरी तांणी जिंकसून येवच कसं एक शक्ती कसं आसा हे स्काउट अँड गायडा निमित्त मेळटा एक. आनी तुम्ही निमगेले तांदूळ कसं प्रयोजन म्हणून बरी आमकां आमी लायफार एक मुखार येवची मात्र न्ही ताजी वटवटूची हांतू राष्ट्रपती अवॉर्ड म्हणून आसा तशीची राज्य पुरस्कार राष्ट्रपती पुरस्कार म्हणून पुरो आसा.
ह्या एक कंप्लीट केल्ले म्हणून जाल्यार सेकंड PU जावन तांकां कसं एक प्रोफेशनल हाका डेंटल आगी जो म्हळ्यार मेडिकल फील्ड गी इंजिनियरिंग फील्ड गी विंगड फील्ड तांकां वच्चे आश आसा बट कೈಗೆ एक ಸ್ವಲ್ಪ मार्क्स उणे जाल्ले म्हणून म्हणटाना स्काउट अँड गाईड कोटा म्हणून आसता त्या कोटा थ्रू तांकां तांगेले ह्या वचत सो तांकां एक मीಸಲಾತಿ म्हणून आसा सो बरी तांकां जीवनांतू एक मात्र मुखार हाडची मात्र न्ही मानसिक स्थैर्य दिवची मात्र न्ही ताची ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುची तांकां एक जीवन मुखार येवतसल म्हळ्यार तांगेल प्रोफेशनांत मुखार वतसले ते एक सहाय जाता ಖಂಡಿತ ಚರಡುವಾನ್ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆತ ತನ್ನಿ एक ತಂಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ असता जलारी मेंटली तन्नी ते गट्टी जाऊका एके असले कौशल्य तंक मेळका स्काउट्स गाईड्स ಖಂಡಿತ आणि तुम्ही जिल्हा मट्टांतू राज्य मट्टांते कवी गोष्टींतू भागी घेतले कवी जाऊन सो हंगे एक अनुभव कशे आसा कवी भारी एक खुशीचे अनुभव या पुरा तसं म्हळ्यार कोंकणीन ते घेतला कोंकणीन ते मस्त राज्य मट्टाचे कवी गोष्टी असचे पुरो तशीची जिल्हा मट्टा कवी गोष्टी असचे पुरो तशी अर्थितले एक वारा पुढे आमगेले कोंकणी साहित्य परिषदांनी विंगड कडे सगळे कवी गोष्टी करतात तांतो भाग घेतलेला आसा तशीची कन्नडांते तशीची मस्त साहित्य संमेलन परत असता सो चुटुकू कवी गोष्टी तशीची कथा गोष्टी हांतू पुरा भाग घेतलेलो आसा सो हांतू मस्त खुशी दिता त्या म्हळ्यार आम्ही कसं म्हळ्यार जत म्हळ्यार आंबे घालून वत्ता सायतलेच हांतू दाप घालून धांवतन मस्चन आसा म्हळ्यार मस्त अचीव केलं मस्चन आसा सो तांगेल ಒಟ್ಟು मेळणू कस हांतू एक आम्ही मुखार सुयेत जो कशी आम्ही आमकां इम्प्रूव कोन घेवेत जो आमगेले पोझिशन आता खंय आसा आम्ही कशी तांकां पळोवन प्रेरण जावन मुखार कशी वच्चे येता म्हणून म्हणजे आमकां मस्त एक विषय कवी गोष्टी निमित्त मेळटा आणि टीचर आता तुम्ही 22 वर्ष दकोनु शिक्षके जावन वृत्ती कोरून आसात बय तशीची आत्ता चरडू म्हळ्यार आधुनिक काल तांणी प्रत्येक कसं म्हळ्यार तांकां फोन एक टीव्ही असले मस्त तांणी तांकां आसक्ती ತಂತು ವತ್ತಸ್ तुम्ही कवी जावनय आसा ती यक्षगानांत भाग घेतला सो चरडुवांक आणि तांगेल मलगड्यांक कसं एक संदेश सांगू इच्छा ती हे एक संदर्भार हांव दोग जणांक एक संदेश दिवचेक इश्ट पावता फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्सांक आता कसं म्हळ्यार हांव चडावत पळयता चेडवांक एक एकले चेडू आसचे चडावत आता हांव पळयत न्हू आमगेले सुತ್ತमुತ್ತ कशी जाला म्हणून म्हळ्यार त्या चेडवान तांगेल चेडू कसं आसा शिकचेरय तर फर्स्ट येवका तर त्या मात्र न्ही डान्सारय फर्स्ट येवका सिंगिंगारय फर्स्ट येवका स्पीच असलेरी तोच येवका यक्षगानारी तोची ताण प्रत्येक म्हणून म्हळ्यार मस्त एक्सपेक्टेशन चड जाला पेरेंट्साल सो कसं म्हणजे इश्ट पावतून म्हळ्यार एक रूख कसं आसा कितें एक फल दिवचें साध्य ताचे पयस चड म्हणून ओवर एक्सपेक्टेशन ते सो तितले हांव हे आसचें न्ही म्हळ्यार चेडवांक मस्त प्रेशरायज करतांची सो तितली ह्या करचें न्हय तांकां कितले जीर्ण जाता की तितलेय दिवका म्हणून मनशां म्हळ्यार कितले तांकां डायजेस्ट करचें साध्य आसा की कितले तांकां एक तांगेली कॅपॅसिटी आसा की ताजी प्रकार ह्या करता आनी एक चेडूंक पुरो जन म्हळ्यार ताका पळय तो बुदन तसो यो बुदन तशी न्ही पुराय जण तांगेली कॅपॅसिटी म्हणून आसा ताजी प्रकार पेरेंट्सान तांगेले चेडवाल हे पळोवन मुखार सुका म्हणून म्हळ्यार तांगेले कसो प्रतिभा आसा की ताका प्रोत्साह दिवका म्हणून एक हांव निमगे आनी कसं म्हळ्यार हांव आनीक एक पळयलें आसा शिक्षक जायत जो खंयचे एक व्यक्ती जायत ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ कसं म्हळ्यार घरकड तांणी ಸ್ವಲ್ಪ चांग उत्तर उलोवका म्हळ्यार हानी लायक आसांची जो आता आम्ही कशी आशिल्ले आमगेल कालांतू टिचरीन कसं की आमकां मारले जो कसं न्ही जाल्ले म्हणून घरकड मनशी भितर लायक जाले आनी 2 मार्क आशिल्ले म्हणून घरकड म्हणटा आशिल्लींची जाल्यार आतां कसं जाला टीचरीन एक दोड हॉड केलं जो कसं न्ही जाल्ले म्हणून म्हणटना पेरेंट्सान एक टीचर्सा म्हणून मात न्ही एक ಒಟ್ಟು एक समाज हांकां चेडवाल परा जावन उरलत आसले ते एक ಸ್ವಲ್ಪ मस्त जाला तशें जावन चेडवा मुखारी टीचर्स जायत जो कोणाकय जायत एक उणेपण करनाशी ते कसं न्ही म्हणून विवेचन दुखून ते कसं जल्ला म्हणून करेक्ट कुलंकुश जावन तोळोवन ताचे एक चेडवांक हे करता आनी केन्नाय मलगड्यांक टीचर्सांक घरकडें तुमी लायक उत्तर उलयल्यार चेडवांक ऑटोमॅटिकली तांगेल थ्रू एक गौरव गी जो तांगेले बग्गेक तांगे एक लायक भाव गी येता सो त्या एक पेरेंट्सान करका म्हणून हांव म्हणटा आनी चेडवा मनशा म्हणून म्हळ्यार हे हांव एक जिवनांत म्हाका पुरो एक खुशी आसा जाल्यार एक रिग्रेट कसो म्हणून म्हळ्यार हांव
हांगाची मँगलोर सेंट आन्सर हांव TCH केलेलें त्या वेळा मस्त सुलभेर काम मेळटा आशिल्लें जस्ट एक CET बरोत तसलें आनी तसलं काही मस्ती हें करता म्हण नाशिल्लें बट हांव ಸ್ವಲ್ಪ त्या विशयी नेग्लिजन्स केलं म्हळ्यार असो ह्या पाटी मेळ्ळी प्रति वेळा वेटिंग लिस्टार अनेक वेळा मेळटले नेक्स्ट ट्राय केल्यार जाल्यार म्हण प्रति वेळा हांव नेग्लेक्ट केल्या निमित्त आतां म्हाका ते एक ಸ್ವಲ್ಪ बेजार आसा म्हळ्यार गव्हर्मेंट जॉब म्हाका मेळ्ळी म्हणून सो आतां चेडवांक कोणाकय जायत तांकां मंची कसं म्हळ्यार ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ म्हणून काही ताई तू कसं लेखील ते अचीव करते हांव कसं लेखले पाय मेळटले बरा मेळटले होड न्ही म्हणून बट त्या एक वेळ टाइम गेली वा मागे मस्त कष्ट जाता तशें जावन चेडू आतां भारी बुद्दंत आतां चेडू म्हणका म्हणना पुरा जनाक आमचे काल पुरा 95, 98, 100 असल पर्सेंटेज मेळटा आसले सो ह्या एक टायमार कसं म्हळ्यार तुमगेल्या जीवनाचे कसं एक तुमका एक आश आस की कसं जाव का म्हणून त्या मेळची ताय तुम्ही सतत प्रयत्न करका पाय मेळटले आनी पळयल्यार जाल्यार म्हणून तुम्ही राबल्यार गी ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट आसा तशें त्या एक तप्प करनाकांची म्हणून हांव एक चेडवाला म्हणटा त्या मात्र न्ही तुमगेल मालगड्यांक तशीच शिक्षकां जायत प्रति एक समाजाचे जनाक तुम्ही केन्नाय एक गौरवा दुखून तशीच चंदायेरी कसं म्हळ्यार काही तुम्ही रेस्पेक्ट दिवका गी मालगड्यांक ते रेस्पेक्ट दिवन एक चंद एक मौल्य कसं आस की त्या मौल्य दुखून आमगेले एक जीवन चलायसुका म्हणून हांव विद्यार्थींक तशीच सಣ್ಣ चेडवांक मेसेज दिवचेक इश्ट पावता ಖಂಡಿತ त्या मेसेज पावतात आणि त्या फॉलो करतले म्हणून लेखता ह्या एक अभिरुची संदर्शन कार्यक्रम अंतू कोणाक तुम्ही धन्यवाद सांगू इच्छ पावता ते सांगची असलारी खंडिताची इतली थाय म्हाका येवन हांगा एक संदर्शनाक हांव बसल्या म्हणून म्हणल्यार बदा एक खुशी जाता सो हाजे एक मागशी मस्त जनाक हांव एक संदर्भार उडगास करता प्रथमतः निगेले अम्माक अम्मान म्हाका थ्रू आउट आमगेले एक लायफार मस्त एक सपोर्ट केलेलो आसा सो कसं एक सान हांव कसं एक ऍक्टिव्हिटी कोण घालो कूडला आम्हाला फोन येवचेसलो आयकोन केला ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರಿ म्हणून आत्ता जलारी अम्मा म्हण ಊರಿಗೆ ಅರಸನಾದರೂ ताईगे मग म्हणून म्हणतात तशी आम्ही कसं न्याय केल्यारी मग प्रोत्साह बसता मिळालेला असं सो त्या मात्र नाही हांव घरा दुखून इतली पूर म्हाका ऍक्टिव्हिटी कोरका म्हण जाल्यारी खंडितच मिगेले बामणाले जायत तशीच मिगेले कुत्ताल जायत मिगेल मायंगेल जाय सपोर्ट खंडिताकय आसा तशीच मिगेले अक्काक आनी भावाकय हांवें एक संदर्भारी उडगास करता इतली मात्र नाही कोंकणीन तू हांव इतली मुखार वचचे साध्य जालेले खंडितच आमगेल स्कुला निमित्त स्कुलान तू थर्ड लँग्वेज आशिल्ली निमित्त सो आमगेल आडळित मंडलिक तशीच आमगेली एचएम तशी मिगे पूर सहद्योगी कसं नासल्यारी सीमा टीचर ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ म्हणून म्हणटांची सो आम पूर जन हांव ह्या एक संदर्भार उडगास करता मात्र न्ही एक अद्भुत जालेले तसं म्हाका अवकाश तुम्ही तशीच विश्व कोंकणी केंद्र दिल्लेलं आसा सो तुमकां पूर जनाक हांव दोन हात जॉईंट करून धन्यवाद म्हणचेक इश्ट पावता टीचर आता 22 वर्ष अनुभव असून त्या चेडवांक तांगे लेखकसन एक गुरी पावचस त्या गुरी तकड तांका मार्गदर्शन करताची तुमगे लेखाजी शाळा असल्यारी एक ह्या संदर्शन कार्यक्रमाक येऊन तुमगे लेख कसं पुरा अभिरुची अस आणि चेडवांक कसं एक संदेश दिवेत त्या ह्या कार्यक्रमात तुम्ही दिलेलं असं तुमका विश्व कोंकणी तर्फेन आणि पूर वीक्षकाल तर्फेन हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद एद्दोळवरेन अभिरुची ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमांतू वेगवेगळे अभिरुची म्हळ्यार यक्षगान पुरो निरूपण पुरो एक चित्रकला पुरो तशीच स्काउट्स गाइड्स शिक्षकी जावन प्रति एक क्षेत्रांत तांगेले जाल्यार एक आसक्ती ಮೂಲಕ ತನ್ನ एक ಸ್ಥಾನಾर येवन आत शिक्षकी जावन तुमका मस्त एक माहिती दिलेलं असं ह्या एक संदर्शन तुमका पुरा जनಕ್ಕೆ इष्ट जाला म्हण हांव लेखता ह्या संदर्शन तुमका इष्ट जाल्यारी ह्या कार्यक्रम लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा अभिरुची संदर्शन कार्यक्रम हंगाक मुक्ताय जाता विश्व कोंकणी वाहिनीचे ह्या यूट्यूब चॅनल पळयतर असा धन्यवाद